मातेवाचें शुभ वर्तमान. जाकोब बापूय जुजेचो हो मारयेचो पोती. हिणें ख्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक जल्म दिलो. म्हणटोच सगल्यो पिणकां मेलून हिशोब असो. अब्रामातावन देविदा पर्यान 14 पिणकां, दाविदा थावन बाबिलोनाच्या परदेसा पर्यान 14 आनी बाबिलोनाच्या परदेसा थावन क्रिस्ता पर्यान 14. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताची आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जालें, पूण ती एकठांय जावचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गमून आयलें. तिचो पोती जुजे धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका कशी नासली देखून तिका गुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना आवचितूच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन करून घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला. ती एक पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. देवाचें उतर हें.